Welcome to Garden of Glory. In 2 Corinthians chapter 8 verse 16 to 24, Paul speaks of Titus and faithful men who were entrusted with gifts. This shows us the importance of transparency, of honoring those who serve, and of handling God's provision with integrity. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र 8 ओळी 16 ते 24. कोरिंथकारांची धर्मदानां जमा करूंक नेमलोले जबाबदार. तिताच्या काळजांत तुमचे थंय देवान म्हजे सारकीच काळजी उपजयली म्हूण ताका दिनवासता. न्हयच आमच्या उल्याक ताणें उमेदीन कान दिलो, पूण तो आपुणूच सगळे हुर्बेन भरोवन आपखुशेन तुमचेशी वचूंक वाटेक लागलो. ताच्या सांगाता आमी एका भावाक धाडला. शुभ वर्तमान परगोट करच्या कामांत ताची कीर्ती सगळ्या पवित्र सोबांनी गाजता. इतलेंच न्हय, गांवांनी भोंवतना आमचे बराबर वचूंक आनी ह्या मोगाच्या कामांत आमकां आदार दिवंक पवित्र सोबांनी ताका विंचून काडला. सोम्याक मोहिमा दिवचे खातीर आनी गरजेवंतांक पावचो आमचो हुस्को दाखोवचे खातीर हें काम आमी हातांत घेतलां. उदार मनान दिल्लीं इतलीं धर्मदानां पावोवची जबाबदारी पाळतना कोणेंच आमची टिका करची न्हय म्हूण अशें आमी मांडून हाडलां. कित्याक न्हयच देवा मुखार पूण मनशांचे नदरेक सारकें आसा तें करूंक आमी वावुरतांव. हांचे बराबर आनीक एकल्या आमच्या भावाक आमी धाडला. ताची उर्बा परतून आनी जायत्या भासांनी आमी तपासून काडल्या. ताका तुमचो चड विस्वास आसा देखून ताची उर्बा आतां अदीक वाडल्या. तीच जाल्यार म्हजो भागेली आनी तुमची सेवा करूंक म्हजो सहकारी. हेरां भावा विशीं अशें सांगचें आसा, ते पवित्र सोबांचे दूत आनी क्रिस्ताक मोहिमा हाडटात तसले सेवक. अशें तर पवित्र सोबा मुखार तुमी तांची अपुरबाय करतात म्हूण दाखोयात. आनी तुमचे विशीं म्हाका अभिमान भोगता तो खरेंच भोगूंक फावो म्हूण दाखोवन दियात. Faithful giving requires faithful hands. Ministry must be done honorably, with care, character, and Christ-like humility. Let us pray. Lord, bless those who serve with integrity. May our giving be handled with wisdom and honesty. Let our lives and ministries reflect your holiness. In Jesus' name, amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.